साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. जो ग्रूप आसा त्या ग्रुपांनी सांगले की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघांत प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावा गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटीन. ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसभराच्यो ज्यो घडणुको घडटा ताचो आमी ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान नियाळ दिता. तर आतां आमी आयते दिसा कितें घडलें हाचो नियाळ घेवपाक या. तर आतां आमी सुशांत गांवस हांचे कडेन तांचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाचो नियाळ. सुशांत सर. OCI कार्डाच्या मुद्द्या वयल्यान फाटल्या दिसांनी गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. आतां ह्याच मुद्द्या वयल्यान हळडोणचो काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फेरेरान केंद्र सरकार आनी गोंय सरकाराचेर खर टिका केल्या. OCI कार्डांचे जो कोरिजेंडम परराष्ट्र वेव्हार मंत्रालयान काडिल्लो ताचेर पयली कल्पना तुमी दिवंक कित्याक नसली असो प्रस्न तांणी उपरासीत केलो. आतां ह्या मुद्द्या वयल्यान तांणी केंद्र सरकाराक सांगलां की उच्च न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागची. तशेंच कोरिजेंडमान म्हणिल्ल्या प्रमाणे की जो रिवोकेशन सर्टिफिकेट आसा ते रिवोकेशन सर्टिफिकेट OCI कार्डा खातीर जे मुख्य दस्तावेज म्हणून वापरपाक मेळचो ना ह्या विशयाची ताणें निशेध केल्लो आसा. ही तुमकां सविस्तर बातमी पळोवपाक मेळटली 7च्या बुलेटिनान. ते भायर आनीक एक म्हत्वाची अपडेट जी येता जी रायबंदर सद्याक स्मार्ट सिटीचें काम नेटान सुरू आसा. स्मार्ट सिटीचें काम थंयचे लागीं पुराय जाल्ले जायत येयला अशें म्हटल्यार चुकीचें थारचें ना. रस्ते करपाचें काम सुरू आसा, पूण जे सिवरेजीचें काम केलां ताचेर मातसो दुबाव जी थळावी नगरसेवक आसा सँड्रा तिणें उक्तायला. जे सिवरेजीचे जे होल मारल्यात ते एकामेकां कडेन कनेक्ट केल्यात की ना हे विशीं दुबाव आसा. एकाच टायमार जेन्ना प्रात्यक्षीक घेतले तेन्नाच खरें ठरतलें, पूण सद्याक तरी हाचेर दुबाव आसा अशें तिणें म्हटलां. ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनान. थँक्यू सुशांत. सुशांतान आयच्यो 2 बऱ्योशो बातम्यो सांगल्यो आसा. तर तशें आतां आमी समिता कडेन ताजे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. समिता. सरकारी कर्मचारी संघटनेन म्हापशां अर्बन बँकेन 91 लाख रुपया दवरिल्ले. तर आतां बँक बुडली आनी 86 लाख रुपया बँक दिवपाचे आशिल्ल्यान आतां आमकां संघटना चलोवपाक त्रास सोंसचे पडटात. तेन्ना हे पयशे जर जाता तितले बेगीन परत दिवचे म्हणून प्रशासक आनी सरकारा कडेन फाटपुरवण करप चालू आसा अशें गोंय सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अभय मांद्रेकर हांणी सांगलें. तशेंच आतांच जे सरकारी नोकरेक लागिल्ले जे यूथ आसात तांणी ह्या संघटने कडेन नांव नोंदणी करप गरजेचें आसा अशें तांणी सांगलें. तर आज कर्मचारी संघटनेची प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली, ह्या वेळार तांणी हें उलोवप केलां. ही बातमी सविस्तर 7च्या बुलेटिनाक पळयात. थँक्यू समिता. समिता आमकां एक बरीशी बातमी सांगली. तशें आतां आमी ऐश्वर्या कडेन ताजे कडल्यान आयच्या दिसाचो नियाळ घेवया. ऐश्वर्या. म्हापशेच्या कुचेली वाठारांत आशिल्लो साको सध्या मोडपाच्या स्थितीन आसा. पावसाळ्यांत हो साको केन्नाय मोडूं येता तेन्ना म्हापशेच्या पालिकेन ह्या साकवाची पावसा पयलीं दुरुस्ती करची अशी थळाव्यांनी मागणी केल्या. आनी दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार कला अकादमीच्या ओपन एअर ऑडिटोरियमाच्या कोसळिल्ल्या स्लॅबाचे कुडके कुशीक काडपाचें काम सध्या सुरू केलां. सो ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटल्यो. थँक्यू ऐश्वर्या. तुमकां खबर जाय फाटल्या दिसांनी कला अकादमीचो स्लॅब कोसळिल्लो आनी कला अकादमी ताजमहल बी अशें म्हणटा. तर ही जी बातमी आतां कला अकादमीचो हेजो इशू आतां केन्ना सुटावो जातलो तोय पळोवया आतां आमी. तशें आतां आमी गौरीशा कडेन ताजे कडल्यान जाणूया आयच्या दिसाची घडणूक. गोंयांत सध्या अपघाताचें सत्र जशें की चालूच आसा. तुमकां खबर आसा 2 दीस जाले फाटीं भयंकर अपघात जे घडले भयानक काल 2 दिसांत. ह्याच दरम्यान दिवचल कायदो सेवा समिती वतीन हिट अँड रन त्याच बरोबर सोरो पिवन जे अपघात जाता ताचेर नियंत्रण हाडपा खातीर ही जागृताय मोहीम काल शेनवारा दिवचले हांगासर जाली. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण त्याच बरोबर सरकारान आखिल्ल्यो कांय ज्यो येवजण्यो आसात त्यो येरादारी विभागाचे पुलीस निरीक्षक गौरीश परब हाणें त्या मोहिमेंत म्हायती दिली. ही एक बातमी आशिल्ली. दुसरी बातमी अशी आसा की स्मार्ट सिटी खातीर जे कितें कामा खातीर जे रस्ते खणून दवरल्यात त्या खातीर सगळ्यांचेच हाल जाल्यात. बट रायबंदरा जो रस्तो बंद केला त्या उपरांत चोडणाची जी फेरीबोट आसा ती बंद दवरिल्ल्यान चोडणाकारांक जो त्रास जाता ताचेर फाटले 2 म्हयने सावन ही फेरी बंद आशिल्ल्यान तांकां पणजेच्यान चोडणा वचपाक जे कितें त्रास जातात हाल जातात ताचेर एक दुसरी बातमी आसा. तर अश्यो 2 बातम्यो आसा.
थँक्यू गौरीश पळय आतां स्मार्ट सिटीचें काम केन्नाय पुराय जातलें तें तशेंच सगळ्या बातम्या लागून गोमंतक 7 PM लायव्ह बुलेटीन पळयात तशेंच न्यू अपडेट्सा लागून गोमंतक टी सबस्क्रायब ते फॉलो करा कॅमेरामॅन हर्ष सयत ऐश्वर्या खोर्जेकर. साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयान कितें घडलें आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्या कडेन खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. जो एक ग्रूप आसा त्या ग्रुपांनी सांगलें की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.